येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आयर्नमॅन 70+3 ट्रायथलॉन सर्तीक लागून राजधानीत येरादारीची गच्चमुड्डी. चडशे मुखेल रस्ते सायकल चलोवप्या खातीर उक्ते. कसलीच पूर्व कल्पना दिवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांक दवरले तिश्तत. परत एक फावट येरादारी वेवस्थापनाचे दिसून आयले घाळपण. राज्यात दिसपट्ट्या अपघातात वाढ. तरी बांबोळे ते जीएमसी मदल्या NH66 महामार्गाचेर घालूंक नात रोड सिग्नलां. केन्नाय घडूं येता अपघात. सरकार अपघातांची वाट पळयता काय कितें? थळाव्यांचो प्रस्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तिगरपालीच्या शेतकारांक थाकाय मेळटलीशी दिसता. गांवांत फामाद पाली तळे आसा, पूण ह्या तळ्याचे उदक शेतां मेरेन पावनासलें. आयज शेतकारांनीच वाट सोदून काडली आनी सरकाराचे नदरेक ती हाडूनय दिली. हे तळे मयेच्या तळेचे धर्तरेर जावचे अशें सरपंच सांगता. तशें जालें जाल्यार हो वाठार सगळ्या आंगांनी गिरेस्त जातलो खंय. आतां बॉल सरकाराच्या रिंगणात. आतां तळ्यातलें उदक शेतांनी केन्ना पावत तें पळोवपाचें. गोवा 365 सदांच गोंयकारांचो आवाज जावन लोकांचे विशय हायलायट करता. दिकरपाली वाठारांतले पाली तळे फामाद. शेतकारांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या गांवांत शेतां वांयगणां रोयतात, पण उदक मेळपाक आडमेळी येतात. फाटलीं 2 वर्सां जालीं वांयगण रोवंक ना. सरकार शेतां रोयत म्हणून आश्वासनां दितात, पूण प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना. आयकात. पयले गोवा 365 देव बरें म्हणटा आमचे तेणें केलें म्हणून चड करून आमचे शेतकार आसा तांकां उदक सारकें जायना. अशें करून ती घेवन येता. हें तेणें पुरें बांदून दिवन तांकां कितें उदकाचें पळोवन सारकें उदक शेतांक वचपाक तेमी कितें करून दिलें धाडून तेजें मागता तांकां बरें शेतान उदक वचपाचें करून दिवचें म्हणून. आनी आमच्या शेतकारांक मातशें कितें हेल्प करता. कित्याक पयलीं वांयगण बी रोयताले, आतां तितलें ते वांयगण उदकाक लागून वांयगण बी रोयना. जाल्यार हें तर बरे भशेन करून दिलें जाल्यार ती वांयगण रोवपाक बी तुमकां मुखार सरतलीं. आमकां हें उदक आमकां रोवपा मेळना. हें शेत उदक वचना, चड उदक वचना. ताका लागून आमगे शेत रोवपा उरला. शेत आतां 2 वर्सां जालीं वांयगण रोयनाय. मागीर हें उदक आमकां पावना. आमगे अशें उदक सोडपा मनीस आसतालो तो आमकां सोडून दितालो. पायपान भितर वचप म्हणजे एसी वचप, तो वयता आनी वयत आसता भितर एक गोण व्हरोंक पडटा तेका, एक शेणां व्हरोंक पडटा आनी तो मान धडा आनी ते मागीर उदक भायर सरता. उदक भायर सरता आनी मागीर तो मनीस न्हू भितर वयता. तो मनीस वयत तेसो भायर सरोंक जायो. पत्तून येवपा मेळना. आनी तेका भितर काळोख जायना. काळोख जाता त्या खातीर आमी हारसो घाताय. येदो व्हडलो हारसो तो घेवन आमी थिंग 2-4 जाण बसताय आनी तितून भितर हारसा उजो आतां सारके प्लेटीचेर पडोंक जाय. आनी तेन्ना तेका तें दिश्ट पडटा. आनी तेदोन मागीर तो तें उदक सोड म्हणून तेका जालें यो भायर सर म्हणून आमी तेका सांगूंक जाय. ना जालें जाल्यार तेका आनी परतोवपा मेळना भितर. ना वयत तेसोच भायर सरोंक जाय. आनी चड बरें दिवंक म्हणटा हांव क्रूज सिल्वाक आमदाराक, जे कितलेशे आमदार येवन गेले पूण हांगा कोणें व्हडलेशें लक्ष दिवना. पूण तो आमदार येतकीर हांगा एक पाळी तळे आसा म्हणून तुमकांय हायलायट जालें आनी गांवच्या लोकांनी बी हायलायट जाल्लें आसा. तेन्ना तेणी हें काम हातीन घेतला तें बरो विचार करून तेणी घेतलेलें आसा. आनी तशेंच आमगेले शेतकार भाव हांगा शेत रोयता आनी हें उदक हांगा आसा, उदकाक मातशें दाखय. उदक आसा तांकां जेन्ना एक पंप लावन तांकां एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवन हें उदक तांकां शेतांत पावोवपा खातीर कितें तरी एक सुविधा दिता. आनी गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणटा एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्यमंत्री आमचो म्हणटा शेतकाराक शेत रोया पूण शेत रोवपाक तांकां प्रोत्साहन एग्रीकल्चर मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्यान दिवचें. आनी जें उदक आसा हांगा त्या उदकाचो यूज ह्या शेतकारांनी जावचो आनी तांकां हांगासरल्यान एक पायपलायन किंवा कितें तरी उदक व्हरपाक सपोर्टींग तांकां दिवचें. आनी जी शेत रोयता आज जाणी 10 जाण शेत रोयता ती फाल्यां 40 जाण रोयतली शेतां. पयलींचो हाका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक मोदीन आनी हे क्लिनींग करपाक इश्यू घेतलो आहा आनी फुडलें तें एक पाली लेक म्हूण एक ब्युटिफिकेशन कितें इनकम कसो येवपाक जशें माया लेक आहा तशें आमचें कितें जाता जाल्यार हें आमचें गव्हर्मेंटा अंडर करचें आनी आमचे पंचायतीक जावं आमच्या गांवच्या लोकांक एक रेव्हेन्यू कसो एकठांय करून दिवचो अशें म्हणून मागतात. अशें म्हणून आमकां सरकारा कडेन मागता. आनी बाब आमचे आउटलेट ब्लॉक जाला तो वेगळीच उक्तो करतले. हे फावट उदकाचो पुराय उपेग शेतकारांक करून दितले. आमदार क्रूज सिल्वान सांगला. आयकात. ताका लागून हो लेवल वाडोवपाक जाय. वाडोवपाक म्हणजे तांकां ते आउटलेट आहलो ती ब्लॉक जाल्लो आहाय
ती थिंगा कॉन्ट्रॅक्टरा पासून मिनिस्टरान डायरेक्ट ऑर्डर दिला ती ओपन करपाक, थिंगा फुटपाथ करपाक, उदकाचो फ्लो वचपाक ही ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑर्डर दिल्ली आहा. हांवें इतली वर्सां जाली कोणें तेजेर एक्शन घेतलं ना, कितें ब्युटिफाय करपाक ना, तें उदक यूज करपाक. पूण आमी सामको इंट्रस्ट घेवन तें उदक जात ते भाशेन मॅक्झिमम आमी तें यूज करतले शेतकारांक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आयज राज्यांत जाल्ली आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन सर्त बरी आयोजीत केल्ली, पूण अवेवस्थीत येरादारी वेवस्थापनाक लागून शारांत येरादारीची बरीच गच्चमुड्डी जाली. चडशे मुखेल रस्ते सायकल चलोवप्या खातीर उक्ते दवरिल्ले. येरादारी वेवस्थापनाची येवजण आनी डायव्हर्जन इबाडिल्ल्यान दर एका जंक्शनाचेर वाहनाचे ब्लॉक जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात मेरशे जंक्शना वयले कांय देखावे. मेरसे सर्कलाचेर आनी आयज थिंगा हेणी ऑर्गनायज केल्ले आहा ते आयर्नमॅन ऑफ हे रेस आनी तितून आहा सगळे टायप्साचे स्पोर्ट्स, रनिंग, सायकलिंग बा. आनी हिंगा आतां नॉर्थ गोवान हेका ट्रॅफिक सेलाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली टू ऑर्गनायज द ट्रॅफिक ऑन द रोड. पूण हिंगा आतां पळयत जाल्यार तुमी ह्या सर्कलाचे ट्रॅफिकाचे इतले मॅस जाल्ले आहा. आतां हे पेंजीमच्याच सर्कलाचेर इतले मॅस जाल्ले आहा आनी फुडें आतां फ्रॉम पेंजीम टू आगासायम ब्रिजाचेर वाटेक कितले मॅस जाला म्हणून कोणाक खबर. हिंगा आतां पळय ट्रॅफिक सेलाक अनऑर्गनायज म्हणटा ते ट्रॅफिक सेल ताका खंयच्यान खंयची ट्रॅफिक डायवर्ट करपाची आनी खंयची वन वे आनी खंयच्यान वचपाचे फ्रॉम मारगांव टू वास्को पेंजीम खंयच्यान येवपाचे ते कांय ऑर्गनायज केल्ले ना. आनी हिंगा रस्त्याचेर इतली रिस्क आहा लोकांची, लोकांक खंयच्यान ड्रायव्हिंग करपाचें तें लोकांक खबर ना आनी कोणाक एक्सिडेंट जावन कितें जायत तें कोणाकूच खबर ना. तर तेणें रिस्क घेवन आतां ते सायडीक वचपाचो रॉंग सायडीन. Rosario for Goa 365 from Merce Circle. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत रस्त्यांचे बाबतींत जायत्यो समस्या तोंड वयर काडटात. बाबत रस्त्यांक लागून अपघात घडत आसता. आता नवताल बांदिल्लो जुवारी पूल सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेता. पूण बांबोळे ते जीएमसी मदल्या NH66 महामार्गाचेर रोड मार्किंग्स आनी सिग्नलाच ना. हे पळयतकच सरकार स्वताच जावन अपघातांची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. पळयात पुराय बातमी. हिंगा सॉफ्ट लेन मारलेली आहा. सॉफ्ट लेन म्हणल्यार वायट लायन विथ द गॅप्स आनी ही तुमी पळयता ती हार्ड लायन म्हणल्यार देर इज नो गॅप. हेका आतां गॅप ना म्हणल्यार ही चडशी क्रॉस करपाक तुवें यू हॅव टू बी अवेर. आनी ही हिंगा यू कॅन एंटर or you are entering is the NH66 soft line. Same service road
हो ओल्ड जुवारी ब्रिजाचेर सगळे NH66 मेळोन हिंगा आतां लेन मारलेली आहा. सो लेन म्हणल्यार तुका एटलिस्ट 50 to 100 मिटर्स तुका NH66 गाडी एक कवता सर्वीस रोडा वयल्यान गाडी येता पळय ती, आनी ती NH66 भितर घेवंक शकता पळय ती. सेम तेच भाशेन तुका सर्वीस रोडा वयल्यानूय कवता तुका गाडी NH66 गाडी आहा, आनी आपणी कशें स्लो रावपाक जाय फास्ट रावपाक जाय पळय तें. पूण आजून हो रोड ओपन जावंक ना, हो ब्रीज ओपन जावंक ना, न्यू जुवारी ब्रीज. पूण हो बाय डिसेंबर वा जानेवारी ओपन जातलो. आतां हो येता ते पेंजीम सड्या येता त्यो गाडयो NH66 सड्या, आनी हिंगा आतां एग्जीट पॉयंट आहा फॉर द सर्वीस रोड. सो एग्जीट पॉयंट सर्वीस रोडाचेर आहा. हिंगा पळय तुमी पळयता ही सॉफ्ट लेन मारलेली आहा. सो हिंगा आतां एग्जीट जावंक जाता सर्वीस रोडाचेर फ्रॉम NH66. आतां पेंजीम सड्या आतां आगासायम ओल्ड ब्रिजाचेर जुवारी ओल्ड ब्रिजाचेर एंट्री करपाक मेवता, नाजाल्यार आगासायम विलेजीन. आतां ह्यो गाडयो येता त्यो ऑलरेडी सर्वीस रोडाचेर सड्या वो इन फ्युचर जुवारी न्यू ब्रिजाचेर सड्या NH66 सड्या येता. आनी हे तुमी पळयता आतां हिंगा आगासायम जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम सर्वीस रोड एंड आगासायम न्यू जुवारी ब्रिज. हिंगा एक रस्त्यार क्रॉसिंग आहा, आनी तुमी पळय हिंगा क्रॉसिंगाक बरी सामकी सॉफ्ट लेन मारलेली आहा, प्लस एरो दाखयलेले आहा. एज अ मिटींग द म्हणल्यार स्टँडर्ड ऑफ हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अँड इंडियन रोड काँग्रेस. हिंगा इजी एका व्हेकलाक सायडीक रावपाक मेवता क्रॉस जावपाक, आनी हिंगा क्रॉस जातलो जाल्यार व्हेकलाक सामकें रिलॅक्स रावपाक मेवता. पेंजीमच्यान खंयची गाडी येता वो गाडयो येता व्हेकलां येता जाल्यार ताका कळटा, आनी सुसेगाद हिंगा सायडीक रावन तुका क्रॉसींग जावपाक मेवता. सो हो आतां पळयत जाल्यार एज अ ऑलमोस्ट लायक मिटींग द स्टँडर्ड ऑफ हायवे ऑथॉरिटी. NH66 महामार्गार नव्या जुवारी पुला वयल्यान मुखार येतना बांबोळे क्रॉसा सावन ते गोमेको मेरेन रस्त्यांचेर सिग्नलां दिश्टी पडनात, ना कसले मार्किंग, जाका लागून हांगा अपघातांची दाट शक्यताय आसा. पळयात आतां हो पळय प्रॉब्लम स्टार्ट म्हणटा तो पळय हिंगा सड्या. आतां तुमी पळयता ती जंगल वे बा म्हणल्यार तुमी आयकोन जाणा आसले रानवटी रस्तो. तो पळय हो पयलो एक रानवटी रस्तो NH66 सड्या सर्वीस रोडाचेर येता. तरी तर हो रोड सारको आलो जाल्यार हो सरकारान कित्याक करूंक ना, वो ते ऑथॉरिटीन कित्याक करूंक ना. आनी जरी तर हो रॉंग जाल्यार हिंगा बॅरिकेड कित्याक लावंक ना. हे बॅरिकेडाक हिंगा सुटी हिंगा गॅप कित्याक दवरलो. हे लोकांची सेफ्टी ह्या रोडाचेर वो ही रानवटी वाट अशीच चालू ओपन दवरपाची. वो एक मेन बांबोलीम वयर पावताच तूं हो एक प्रॉब्लम स्टार्ट. आतां प्रॉब्लम स्टार्ट जाता सगळे हिंगा सड्या. आतां पळयात तुमी हिंगा एक बॅरिकेड हिंगा एंड जाल्या, आनी जस्ट 20 मिटर्सांक तिका दुसरी बॅरिकेड स्टार्ट जाल्या. सो हो तो रस्तो सारको आसलो जाल्यार सारको करूंक जाय आसलो. सो हो गॅप हिंगा कित्याक दवरला. बांबोलीम तूं श्रीगांव सड्या वयर पावलो म्हणटच ते कोटसां कडेन सड्या कॉलनीन सड्या हे कॉलनीन सड्या स्टार्ट जाता. आनी हो सर्वीस रोड आहा 2 वेज. हिंगा तूं पळयता आतां, आनी हिंगा आतां मातशें 200 मिटर्सांक तुमी पळयत जाल्यार फुलांचो फुरीस आहा. हिंगा एक बोर्ड मारलेलो ना. तूं आतां हिंगा सड्या तर हे कडेन GMC कडेन वयतलो, कित्याक हो टील मिलिटरी फ्लायओवरा कडेन लागून हो सर्वीस रोड आहा. हिंगा एक सायन बोर्ड ना, हो रोड 2 वेज म्हणून. सो हिंगा जायते पाट अशें जाता गाडी स्पिडीचेर येता, आनी कोणाक थोड्यांक अशें दिसता ही 1 वे म्हूण, पूण हिंगा ही 2 वेज आनी 2 वेज हो 1 वे लागून जाल्यार हिंगा एक बोर्ड मारलेलो ना ही 1 वे म्हणून. आतां फुलांचो फुरीस जावन एक 100 to 200 मिटर्सांक सुमार एक एग्जीट पॉयंट आहा नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाच्या फुडल्यान, आनी हिंगा एक धाकटो बोर्ड मारलेलो आहा एग्जीट म्हणून. पूण एज पर द हायवे स्टँडर्ड हिंगा बोर्ड व्हडलो आसूंक जाय आसलो. आनी तुका सांगपाचें म्हटल्यार मेन
हिंगा एक सॉफ्ट लेन मारलेली ना वो रनवे ना तुम्ही एक्झिट जावपाक टू द सर्वीस रोड म्हणून हिंगा सॉफ्ट लेन बा कांयच मारलेली ना. वो आतां स्टँडर्ड काय हायवेचो आनी वो आतां सेम हायवे ही आतां हायवे पडटा ती गोंयानूच पडटा. गोंयान एक तिसवाडीन आनी ही सांत आंद्रोय मतदारसंघान. सो एकाच मतदारसंघान हायवेचो स्टँडर्ड तुम्ही पळया कितें पळयता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. आयतारा मेर्शे वाठारांत अवर लेडी ऑफ मेर्शे सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळयात. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक रावतात आनी एकमेकांच्या धार्मीक सण एकचारान मनयतात. मेर्शे वाठारांतले सायबिणीचे फेस्त भावार्थ्यांच्या उपाट गर्देन व्हडा उमेदीन मनयले. जाल्यार वेगवेगळ्या धर्माचे लोक साबार आंगवण्यो लेगीत करतात. फेस्ता निमतान फादर आर्नोल्ड पिनोन सगळ्यांक परबी भेटयली. पळयात कांय फेस्ताचे देखावे. आशीर्वाद घेऊन आमचे तोपले बघूया. बाजून आमकां मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्याने बरोवं. आमेन. Today is the feast of Our Lady of Mercies, feast of Mercies village. Means Our Lady means lady who gives gifts and bounties, and we pray to Our Lady to shower bounties and gifts on the villages of Mercies and all in Goa. I wish all the Mercies people in Goa and abroad a very happy feast, and may Our Lady of Mercies bless everyone. गोवा 365 खातीर मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेवक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. IMDच्या अदमासा प्रमाण 14 आनी 15 राज्यांत हलको पावस सडटलो. उपरांत हवामान सुकें उरतलें. फुडल्या 2 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री जावन थीर उरतलें. उपरांत तातूंत 2 डिग्रीन उणाव जातलो. पळयात. जशी जशी थंडी वाडटा तशें फुडल्या 2 दिसांक उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव जातलो. 14 आनी 15 कांय वाठारांनी हलको पावस सडटलो. तशेंच फातोडेर कांय वाठारांनी हलको दव आनी धुकें अणभवपाक मेळटलें.
जाल्यार 16 आनी 17 वेर हवामान थीर जावन सुकें उरतलें. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री उरतलें. 14-15 वेर हलको पावस. फांतोडेर दव आनी धुकें. फुडल्या 2 दिसांक तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. 16-17 वेर सुकें हवामान. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.